आमी कितल्यादा पळयताले की सरकारी नोकऱ्यो जेन्ना येताली तेन्ना थोड्या नोकऱ्यांक जे कंप्युटर नॉलेज आसताले ते कंपल्सरी आसताले आनी तेजे खातीर जो एक्सपिरियन्स आसतालो तो वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटान वेगवेगळ्या तरेची जी कन्फ्युजनां जाताली जेन्ना अशा तरेचे आसताले जाल्यार डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल आसा सरकाराचे तांणी मेमोरेंडम काडला आनी ह्या मेमोरेंडमान अशें मेन्शन केलां की ज्या नोकऱ्यांक ज्या पदां खातीर जी एडवर्टिजमेंट जातली आनी जे कंप्युटर नॉलेज ताका कंपल्सरी आसतले तेन्ना ते 6 म्हयन्याचे जे मिनिमम जे बेजीक आसता कंप्युटर नॉलेज ती सर्टिफिकेट आसल्यार जाता जी सर्टिफिकेट गव्हर्मेंट अप्रूव्ड जावं गव्हर्मेंट अप्रूव्ड जावं जे इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजी गव्हर्मेंटाचे डिपार्टमेंट आसा तशेंच नॅशनल गव्हर्मेंटाचे ताजे अप्रूव्ड आसत जाल्यार ती चलतली. तशेंच जे टॅक्निकल जे डिप्लोमा जावं डिग्री आसतले जे कंप्युटरान डिग्री जावं डिप्लोमा आसतले जावं जे इलेक्ट्रॉनीक अशें जे कोणाचें एज्युकेशन आसा ताका हो नेम लागचो ना कारण तेंचे कडेन ऑलरेडी जो डिप्लोमा जावं डिग्री आसतली आनी तांकां हो 6 म्हयन्याचो कंप्युटराचें जी नॉलेज जी सर्टिफिकेट जाय ती तांकां लागची ना आनी हे जे नेम आसा ते 1 नोव्हेंबर 2025 सावन चालीक लागतले.